ताळगावचो वादग्रस्त ओडीपी सरकाराच्या आदेशान उत्तर गोय पीडीएन उक्तो केला। पीडीएन जाहीर केल्ल्या नोटीशी प्रमाण कांय गजाली प्राणांक घालपाक आनी बदलपाक हो प्लान खंय उक्तो केला। कोणाकूय दुरुस्ती वा सुचोवण्यो करपाच्यो असल्यार 18 जुलै मेरेन उत्तर गोय पीडीएत दिव येता। पीडीएच्या 25 जूनाच्या बसकेत ताळगावच्या प्लाना खातीर नवी समिती नेमतले। समितीचेर ताळगावचे विशय आमदार जेनिफर हाताळटली। नवे सेटलमेंट झोनाचेर लोकांची नजर आसा। ताळगांवची आनी म्हापशेंची ओडीपी उत्तर गोंय पीडीएन उक्ती केल्या। लोकांच्यो सुचोवण्यो आनी दुरुस्ती 1 म्हयनो उक्ती आसतली। कोणाची जमीन चुकीच्या पद्दतीन ओडीपींत दाखयल्या जाल्यार वा चुकीच्या जाग्यार रस्तो दाखयल्यार ते बदल वा दुरुस्ती करपाक प्राधिकरणा कडेन अर्ज करपाक शकता। अर्ज करतना तांकां कारणां दिवची पडटलीं। लोक सरकारी खातीं, थळाव्यो संस्था वा बाकीच्या सरकारी स्वायत्त संस्थांक गोंयच्या बऱ्या खातीर आशिल्ले प्रकल्प चालीक लावंक आडमेळी येता आसत जाल्यार ते जमनीच्या वापरांत बदल वा दुरुस्ती सुचोवंक शकता वा ते प्रकल्प फुडें व्हरपा खातीर बदल सुचोवंक शकता। ह्यो सुचोवण्यो वा दुरुस्त्यो वा बदल 18 जुलै मेरेन उत्तर गोंय पीडीएक कळोवं येता। उत्तर गोंय पीडीएची एक खासा बसका बिरेस्तारा 25 जूनाक जातली। ह्या बसकेंत दोनूय उक्ते केल्ल्या ओपीडीची समितीचेर कोणाक घालपाचें तें थारतलें। ताळगांवचें प्रतिनिधित्व करपाची जबाबदारी आमदार जेनिफर मोन्सेराताचेर आसतली। ताळगांवचे शेतां भाटांनी पयलींच व्हडले रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स उबे जाल्यात। आतां नवो प्लान कोणा खातीर आनी कितलो सेटलमेंट करता ताचेर ताळगांवच्या फार्मरांची नजर आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। जीसीएन वेंचणूक कोफुसांव कोर्टात गेल्या उपरांत आदली वेंचणूक समिती बरखास्त करून नवी 3 वांगड्यांची वेंचणूक समिती नेमल्या। नव्या समितीन चेतन देसायच्या अध्यक्षपदाचें नामांकन रद्द केलें। 39 क्रिकेट क्लबांनी दिल्ल्या वेळात जाय ती म्हायती दिवंक नाशिल्ल्यान ताचो मतदानाचो अधिकार काडला म्हणून जीसीएन कोर्टाक सांगलां। मात त्या 39 क्लबाचे अध्यक्ष वा सचिव मतदान करूंक शकतात म्हणून जीसीएन स्पश्ट केलां। बुधवारा ही केस फुडें आयकतले। मंगळारा हायकोर्टांत जीसीएचें प्रकरण आयलें। जीसीएन आदली वेंचणूक कमिटी रद्द करून रजनीकांत लावाणिसाच्या फुडारपणा खाला राजेश आमोणकार आनी अरुण तळावलीकाराची 3 वांगड्यांची नवी समिती नेमल्या म्हूण कोर्टाक सांगलें। नव्या कमिटीन चेतन देसायाचें नामांकन रद्द केलां। Chetan Desai his nomination has been rejected in both president also and ordinary member also, because he has written his club's name also wrongly. He doesn't remember which club he represents. He represents actually, as per his whatever list he has given, is Sunny Sports Club, and he has signed as Sunny Cricket Club. How you can allow him? And second, again, one more blunder they have made. He's filing a post for a president. He only has proposed the other 2 of his friends. So they are also gone, because when you are filing for a president, you cannot give proposal. 12 जूनाक वेळ सोंपलो तरी 39 क्लबांनी जाय ती म्हायती दिवंक नाशिल्ल्यान तांचे मतदानाचो हक्क काडला म्हणून जीसीएन हायकोर्टाक सांगलें। ह्या क्लबांचे फक्त अध्यक्ष वा सचिव मतदान करूंक शकतात म्हणून जीसीएन कोर्टा मुखार स्पश्ट केलां। Election committee has given time about for these 39 clubs, which was given till 5 o'clock today. And to our surprise, only 4 clubs have given their names. And they are telling that these are not an official committee, not this committee, illegal committee, whatever it is, legal or illegal. See, the basic thing you have to understand that the contestant, like if I am contesting for the post of president, I must know well in advance who are my voters. आदले कमिटीचो अध्यक्ष अपात्र थारल्या उपरांत बाकीच्या वांगड्यांनी राजीनामे दिल्ले। नवी कमिटी निमण्या खिणाक केल्ल्यान जीसीएक म्हायती दिवंक वेळ मेळ्ळो ना म्हूण 39 क्लबांच्या वकिलान आर्ग्युमेंट घालो। हायकोर्ट ही केस बुधवारा फुडें आयकतले। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी दिनेश करपी। घराचेर पालसणां कोसळटात मनशाच्या चुकीन घरा वाडोवंक दोंगर पोखरतल्यांचेर ह्या फुडें कारवाय जातली म्हणून मुख्यमंत्री पार्सेकारान शिटकावणी दिल्या। एखाद्याच्या चुकीक लागून भोंवतणची घरां आनी सरकाराकूय मोठें लुकसाण जाता। गोंयभर असल्या सुवातींचो सर्वे करपाचें सरकारान थारायलां। अशें दोंगर कापल्यार त्या वाठारांतल्या अधिकाऱ्यांचेरूय खंय बडी पडटली। कटींग स्टीप आसात आनी डेंजर फाटी फुडें केन्नाय कितें अनर्थ जावंक शकता, थंय वॉल घालुया, कितें तरी मेशर्स घेवया। नव्यान परत कटींग जावंक जायना, कारण सरकाराक तेजेर प्रचंड मोठो मागीर भुर्दंड पडटा। लोकांचे संसार एकट्याच्या चुकेक लागून बाकीच्या 4 घरांक भुर्दंड बसता, सगळ्याचे संसार रस्त्यार पडटात, सरकाराक धांवपळ करची पडटा आनी मागीर घराच्या 100 पटीन जास्त खर्च त्या रिटेनिंग वॉलांचेर येता। त्यामुळे दॅट शूड स्टॉप। एकदां आमी सगळ्या गोंयचे सर्वे करुया म्हटलां आनी सर्वे जातकीर जे आज कटींग जाल्ली आसात ताका कितें पर्याय करतले हो निर्णय घेवया।
आनी एडिशनल जावचें ना, नवीन पोखराब जावचें ना हेची काळजी घेयात. जर खंय नवीन पोखराब जालें जाल्यार त्या भागांतलो तलाटी, सेक्रेटरी जे कोण आसात दे वील बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर सुद्दां. समान नागरी कायदो पुराय देशात लागू जावंक जाय. गोयची राज्यपाल मृदुला सिन्हान गोयच्या भशेन समान नागरीक कायदो देशभर चालीक लावचो म्हणून विशय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडेन काडला. निकतीच तिणें दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरोबर गोयचो समान नागरीक कायदो, गोंयकारांचो एकचार आनी स्वच्छ भारत अभियानाचेर चर्चा केली. यहाँ की राजनीतिक की सब परिस्थिति, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ समाज में हारमोनी है, ये सारी बातें मैंने कही. हमने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत दिनों से मैं इसके लिए प्रयास करती हूँ, सारे देश में लागू होना चाहिए जैसे गोवा में है, और उसके कारण गोवा में हारमोनी है और सरकार भी ठीक ठाक चल रही है. ये सब बातें थोड़ी सी बताई. PWD मंत्री सुदीन ढवळीकराच्या बनावट डिग्री वादाचेर उलोवंक ती तयार जाली ना. मात देशभरात सध्या जो बनावट डिग्रींचेर वाद चल्ला ताचेर तिणें मत उक्तायलें. मैडम ये फेक डिग्री के बारे में एलिगेशन कर रहे हैं. नहीं, इसके बारे में मैं डिटेल नहीं जानती हूँ तो मैं आपको नहीं बता. मैडम अभी इंडिया में फेक डिग्री का बहुत इशू चल रहा है, इसके लिए आपका सही. चलिए कोई बात नहीं, फेक चल रहा, दुनिया में तो बहुत बुराई है. चावल की थाली में हम लेते हैं भात पकाने के लिए, महिलाएं लेती हैं, उसमें बहुत सारे कंकर हैं. एक एक कंकर को चुन चुन के महिलाएं जैसे बाहर निकालती हैं. जो भी प्रदूषण आया है वो धीरे धीरे निकलेंगे. इतना बड़ा समाज है. आप आवरपी संघटनांक बिगर सरकारी संघटना म्हणप खंय बरोबर न्ही. सरकारान ही पद्धत बदलची म्हूण तिणें मुद्दो काडला. मेरी एक मान्यता है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि ये वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन को अपने को इंट्रोड्यूस कराते हुए NGO नहीं कहना चाहिए. NGO जो नाम है नॉन से शुरू होता है, तो जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है वो समाज के निर्माण में पॉजिटिव काम करते हैं. नाम उनका नॉन से कैसे चलेगा? NGO नहीं कहना है. मैंने ये बात प्लानिंग कमीशन में भी कही, वहाँ NGO शब्द हटा दिया गया है. आज मुझे थोड़ा समय कम था तो मैंने कहा कि मैं बाद में अभी लिखित रूप में सरकार को भी भेजती हूँ. NGO नहीं, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी ओमकार फळारी. घेऊया एक विराम.